आमी एक धाकलीशी एरिया सोडली जाल्यार सगळी रायबंदरची एरिया आमी कंप्लीट केली आणि एरियेन भोंवता आसतना अशें दिसलें की लोक आपुलकेन आपयताले आणि बरे तरेन वेलकम करताले आणि लोकां भितर प्रचंड नाराजी दिसली। पहिली नाराजी दिसली ती की तांकां आमदार इनएक्सेसिबल, आमदाराक मेळपाक त्रास ना, कारण थंय आमदाराचें ना ऑफिस ना, आमदार तांकां परत परत पणजी येवन पासय मारपा पडटाले। हो बेजिकली तांचो खूब व्हडलो इशू आशिल्लो। दुसरो इशू म्हणजे ते म्हणटा आमी स्मार्ट सिटीक रावतात आणि ह्या स्मार्ट सिटीक आमकां सकाळचें 1 वर फक्त उदक मेळटा आणि ते उदक खूब फावटी खदळिल्लें आसता आणि लायट तर इतली रेटीक सारकी, म्हणजे रेग्युलर सप्लाय इलेक्ट्रिसिटी नाशिल्ले कारणान थंय खुबशे इशू जातात। थर्ड तांचो इशू आशिल्लो हेल्थ सेंटराचो। थंय हेल्थ सेंटर आशिल्लें थंय कांयच फॅसिलिटी ना आणि तांकां एमर्जन्सी कितें जालें जाल्यार डायरेक्ट जीएमसी जे स्मशान भुमी हिंदू खातीर थंय ना, आणि जंय आसा थंय ते परत परत चेंज करीत आसतात आणि जंय कोणाक ते त्या जमनीक इंट्रस्ट आसता त्या जमनीची इंट्रस्टा खातीर हिंदूची स्मशान भुमी आसा ती परत परत थंय चेंज जायत आसता। प्रचंड बेरोजगारी, प्रत्येक घरान आवय आसा दुख्खान सांगताली की आमकां अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस केल्लो। पर्रीकार वा आतां मेरेनचो खंय गोंयचो सगळ्यांत भ्रष्ट मुख्यमंत्री। हम ये इलेक्शन को दोनों जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं, पणजी में गिरीश चोडनकर और वालपोई में रॉय नायक, इसलिए हम सपोर्ट करते हैं कि गोवा के लोग मनोहर पर्रिकर को और विश्वजीत राणे पर बहुत गुस्से हैं, इसलिए कि वो लोगों का मैंडेट अपसेट करके इसके मैंडेट अगेंस्ट जाके अपना खुद के बेनिफिट के लिए ये इलेक्शन नेसेसिटेट किया है। I can very confidently say that I have interacted with every chief minister from Mr. Bandodkar till Mr. Parrikar. But I can confidently say and without any bias that Manohar Parrikar is the most corrupt chief minister that Goa has ever seen. This time the only alternative for the people of Panjim and the people of Valpoi is electing Girish Chodankar here and Roy Naik in Valpoi. होय आणि चॉईस ना होय आता कोण आसा, दोनूच कॅन्डिडेट आसा। विश्वजिताक बूथ शिकयतलो जाल्यार तो तुका नाका सुद्दां जाल्यार तुवें तेकाच मारचो पडलेलो, आनी कितें कॉमन सेन्स। प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुभाष खुटवळकार।